दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93 590 10 657 दोडामार्ग ग्रीन। नमस्कार योगार गोवा टू नाईट सुयश गवणेकर। सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स। स्किमी सबसिडी शिष्यवृत्तीच्या कोणाचेच पैसे उरचेना। गृह आधाराचे 3 महिन्याचे रिलीज। ऍक्सिडेंटात गेल्ल्याचे 23 फॅमिलीक चेक। शिक्षण कामाधंद्याक वापरात मुख्यमंत्र्याचा उलो। फोगटाची केस सीबीआयक दिवंक हरियाणा सरकारान धरलो नेट। मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयचे पुलीस एक्शन टेकन। रिपोर्ट धाडटा हरियाणाक। परलिसाक ना मालकी, हांव न्ही तूं न्ही। नवे जुवारी पुलाचो निमाणो सेगमेंट फाल्यां बसता। पूल नोव्हेंबराचे शेवटाक तयार। 8 वर्सां डीबीएलाची देखरेख। प्रोजेक्टांत संवसारीक तज्ञांचो हातभार। कंपनी म्हणटा सेफ्टी विशीं हुस्को नाका। दिवाळी मेरेन मेट्रो सिटीनी जिओची 5G सर्व्हिस। 45व्या वर्सुकी आमसभेत रिलायन्साची घोषणा। सोलर एनर्जी, जिओ मार्ट हेर उद्देगाच्या विस्ताराचो कंपनीचो प्लान। वेर्णा लाटंबारच्या उद्देगीक वसणुकाचेर केंद्राचे गती शक्ती सकल फोकस। वेर्णा एसीझेडाच्या 5 लाख चौकण मेत्र जमनीची जातली बावणी। एमपीचो कोल ब्लॉक गोंयच्या हातांतल्यान गेलो। दिसवड्याची वाड चवथीची दिवाळेचेर। कामगारांक चवथ ते दिवाळे मदीं वेज हायक। श्रममंत्री बाबूश म्हणटा दिसवडो वाडोवपाचे मुख्यमंत्र्याचें उतर। फुडले 15शींत अधिसुचोवणी। आता आर्च बिशप फिलीप नेरीक कार्डिनल फेराव म्हणून मान। आध्यात्मिक प्रवासांत गोंयकारांनी दिल्ल्या आदारा खातीर कार्डिनलान मानले गोंयकारांचे उपकार। प्रुडंटा वरवीं खासा संदेश। स्किमी सबसिडी शिष्यवृत्तीचे कोणाचेच पैसे उरचेना। मुख्यमंत्र्याचें उतर। अटल आश्रयाचे पैसे खंय रोखडेच दितले। आज गृह आधाराचे 3 महिन्याचे रिलीज। ऍक्सिडेंटात सोंपिल्ल्याचे फामिलीक आधार म्हूण 23 फामिलीक दरेकी 2-2 लाख रुपयांचे चेक दिले। हे पैसे भुरग्यांचे शिक्षण नाजाल्यार कामाधंद्याक वापरात, आनी कित्याकच न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। फाटल्या सप्तकात मुख्यमंत्र्यान 3,40,000 घराब्यांक स्किमी, आधारभूत मोल आणि सबसिडीचे आदले सगळे मेळून सुमार 142 कोटी रुपया आयच्या सोमार मेरेन रिलीज करपाची घोषणा केल्ली। सरकार कोणाचे स्किमीचे पैसे बंद करिना म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो तेन्ना सावन फाटले 4 दीस लोक अकाउंटात पैसे पडटले म्हूण रावला। सगळ्यांक मेळटले म्हूण मुख्यमंत्र्याचे परत उतर। हर एक डिपार्टमेंटाची प्रत्येक योजना गणेश चतुर्थीच्या पयलीं आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटान रिव्ह्यू केली आणि खंयसरूच कोणाची स्कीम, खंयचीच कोणाची सबसिडी, खंयच्याच म्हणजे अटल आश्रयाचे पैसे सुद्दां ज्यांचे ताका 1.5 लाख रुपया मेळटालो ते सुद्दां पैसे आनी इवन दो स्कॉलरशिपीचे पैसे एप्रॉक्सिमेटली 147 crores of rupees वी हॅव डिस्बर्सिंग टील डेट। आणि विशेष करून गृह आधाराचे 3 महिने वांगडा दिवपाचे आमी स्टेप घेतल्या। ऍक्सिडेंटात सोंपिल्ल्या 23 जाणांचे फामिलींक 2-2 लाख रुपयांचे चेक दिले। आता मेरेन 232 फामिलींक पावले म्हूण येरादारी मंत्री माविन सांगता। पैसे भुरग्यांचे शिक्षण कामाधंद्यांक वापरात मुख्यमंत्र्याचो उलो। As many as 232 cases are cleared. म्हणजे ऍक्सिडेंट जावन कोण तरी मेल्लो तेंचे फॅमिलीन। आमकां एकएकदां खबर आसना कितें दूख जाता ते फॅमिलीक। हे ल्हानशे भेट सरकारा कडेन दॅट वी केअर फॉर द पीपल। पयले कितें आसलें, विदिन 6 months यू हॅव टू एप्लाय, मागीर मेळनासलें। देर आर मेनी केसीस who did not apply in time, pending आसा। तर थोडेशे केसीस पेंडिंग आहात। ऑनरेबल सीएमान डायरेक्शन दिला आणि हांव समजता बेगीन आमी इम्प्लिमेंट करतले। उरला तेंकांय विदिन 1 year पिरियड दे हॅव टू एप्लाय
and we will clear all the cases. त्याच्या फाटल्यान तिचो आधार ह्या भुरग्यां खातीर आसचो. जर तांच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाक तेंच्यांनी यूज केले आसत जाल्यार भुरगीं म्हणजे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा टेक्निकल एड्युकेशन घेवन भुरगीं आपल्या पांयार उबी जातली, ना की बाकीच्या कामांक कित्याकूच यूज करचो न्ही. सरकाराचो अट्टास आसता एक तर तेंच्यांनी बिझनेस सुरू करचो कितें तरी, अदरवायज तेंच्यांनी भुरग्यांच्या शिक्षणाक ह्या पयशांचो सदुपयोग करचो. वर्साक सरासरी 250 ॲक्सिडेंट कंट्रोल करूंक वर्सभरात सगळ्याक सायनबोर्डांची मोहीम. गोंयांत जाल्ले एक्सिडंट जर आमी पळयत जाल्यार 2012 पासून 2021 पर्यंत म्हजे कडेन डेटा हांगासर एवेलेबल आसा. ऑन एन एवरेज 250 लोक एवरेज वर्साक एक्सिडंटान वता. ट्राफीक डिपार्टमेंट एंड PWD डिपार्टमेंट जायती प्रिकॉशन्स घेता. जायत्या जाग्यार आमी सिग्नल्स आसतले, बाकीची सगळी प्रिकॉशन्स दिल्या. तांच्यांनी एक सर्वे केला पुराय गोंयांतलो आनी ज्या ज्या जाग्यार आमकां सायनबोर्ड्स आनी सिग्नल करपा जाय फुडल्या वर्सभराच्या भितर ते सायनबोर्ड्स वेगवेगळे कडेन लायले वयतले आनी जेणे करून रोड एक्सिडंट्स कमी जावचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सोनाली फोगाटाची केस CBIक दिवची म्हूण हरियाणा सरकारान एका सारको नेट दिला. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा आमचे पुलीस बरें काम करतात. केसीचो रिपोर्ट हरियाणा सरकारा कडेन पावतलो, तरी ते CBI कडेन दियात म्हणटा जाल्यार खंय विचार करतले. मजगतीं लिनेत नुनिसानय अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घाल्लो तो फाटीं घेतलो. एडविन नुनीस रामा मांद्रेकाराचोय जामिनाक अर्ज. सोनाली फोगाटाचे मरणाची केस CBIक दिवची म्हूण हरियाणा सरकारान नेट धरला. हरियाणाचो मुख्यमंत्री गोंयच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर फोनार उलयतना केस CBIक दिवपाचेच उलयता. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा आमचे पुलीस बरो तपास करता. आतां मेरेन 5 जाणांक धरल्यात. और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि CBI के लिए देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है. फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस CBI के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे. गोंयचे पुलिसेन केल्ल्या तपासाचो आतां मेरेनचो एक्शन टेकन रिपोर्ट हरियाणा सरकाराक धाडप चल्ला. हमारा एंटी नार्कोटिक सेल यानी विजिलेंटली अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग खुद DGP से मैं खुद लेने वाला. सोनाली फोगाटाच्या मरणाचे केसीचे निमतान कर्ली शेकाचो नेमको मालक कोण काय म्हूण इशू भायर सरला. पुलिसांनी धरिल्लो एडविन नुनीस मालकूच न्ही म्हूण म्हापसा JMFC कोर्टान एडविनाच्या आदोगादान दावो केल्लो. सोनाली फोगाटा बरोबर आशिल्ले सुनील पाल आनी सुखविंदर सिंगान पुलिसांक कितें जबाब दिला, कितें तपास जाला ते सगळे एक्शन टेकन रिपोर्टान नमूद आसा. हो रिपोर्ट हरियाणा पुलीस आनी CMक वतलो. पुलीस सुत्रां सांगता ते प्रमाण रिपोर्टात नमूद आशिल्ल्यो कांय गजाली अश्यो. सोनाली, सुधीर आनी सुखबीर रावताले त्या हॉटेलाचो रूम बॉय दत्तप्रसाद गांवकारान सुधीरा कडेन ड्रग्स दिल्ले. कर्ली शेकान ड्रग्स घेवन गेल्ले. थंयच्या मॅनेजमेंटाक ते ड्रग्स घेवन आयला म्हूण खबर आशिल्ले, तरी एंट्री दिली म्हूण तपासांत स्पश्ट जाला. शेकान उदकाचे बाटलेंत ऑब्नेक्सियस सबस्टन्स घाले आनी ते उदक सोनालीक पिवयले. ते उदक पितकीच जाम जाल्ल्या सोनालीक पयलीं हॉटेल रुमांत आनी मागीर होंजुण्या हॉस्पिटलांत व्हेली. थंय तिका डेड म्हूण डिक्लेअर केली. सोनाली फोगाटाचे मरणाचे प्रकरण सध्या तरी सरकाराच्या गळ्याक अडकलां. पयलीं कार्डियाक अरेस्ट म्हूण केसी कडेन सिरियसली पळोवंक नाशिल्ले. उपरांत वेल्यान दबाव येतकीच हालचाली सुरू जाल्यो. आतां केस CBI कडेन दिवपाचो प्रेशर. गोंयच्या पुलिसेच्या तपासाचो हरियाणा सरकार रिव्ह्यू घेवन गोंयच्या सरकाराक कितें तें सांगतलो. मजगतीं गोंयच्या दर्यादेगेवेले असले क्लब आनी शेक मूळ कोणाचे आनी चलयता कोण होच मोठो प्रश्न कर्लिसा वेल्यान उप्रासला. होंजुणा पुलिसांनी कर्ली शेक सील केले. ह्या शेकाचे लायसन कॅन्सल करचे म्हूण पुलीस खंय संबंधीत ऑथॉरिटीक सांगतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. नवे जुवारी पुलाचो निमाणे सेगमेंट फाल्यां लागता. क्रॅश बॅरियर, रेलिंग, मॉनिटरिंग यंत्रणा, लोड टेस्टिंग जावन नोव्हेंबराच्या शेवटाक पूल उक्तो जाता म्हूण DBLाचो प्रकल्प मुखेली सांगता. प्रोजेक्टांत संवसारीक एक्सपर्टांचो हातभार लागला. लोकांनी सेफ्टी विशीं हुस्को करचो न्ही. DBLाच्या 8 वर्सांचे मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टा उपरांत पूल सरकाराचे देखरेखी सकयल येवपाचो. Actually, this is the last piece, last segment of the cable stay bridge, 640 meter long cable stay bridge. Once we lift this one, the entire bridge will be connected. And worldwide, wherever the cable stay bridge is there, the centerpiece lifting is an event
but most likely the segment will be lifted during the high tide only. So the high tide is just 12:30. So between around 12 o'clock to 12:30, we'll lift the segment. The segment lifting, actually once we connect that one, we start lifting. It's a very slow process. So that may take around 3 hours, 3 to 4 hours to completely go in place. Once this centerpiece is connected, then a lot of miscellaneous activities to be done. That is like asphalting, then fixing of crash barriers, then the load testing, of course, and these all is expected to take around 2 months time. So hopefully in the month of November it will be open to traffic. Since this is a final piece, so just to ensure that everything goes as per plan and it is all correct, nothing, no hitch, no technical issues are there. So our OVM team from China, they are here. The designers from Mumbai, they are here. A lot of technical inputs are going on, a lot of meetings have been done because level difference would be there to mitigate those differences, how to fix that one. Currently everyone is here checking all the things. Yeah, it took longer than we expected, but mainly that was because of the COVID. Because our designers all are based in France and China, so they couldn't come on mails and all. That was not possible unless they physically visited here. So that of course delayed. I'm happy. Nobody will be more happy than me when the bridge starts. दिवाळी म्हणल्यार कांय मेट्रो सिटींनी रिलायन्स जिओचें 5G नेटवर्क मेळटलें. रिलायन्साचो चेअरमॅन मुकेश अंबानीची 45वे एजीएमांत घोशणा. 5G सेवे खातीर कंपनी सुमार 2 लाख कोटीची गुंतवणूक करपाची आसा म्हूण अंबानीन 45वे आमसभेत जाहीर केलें. सोलर एनर्जी, जिओ मार्ट आनी हेर उद्देगांच्या विस्ताराचोय प्लान कंपनीन जाहीर केला. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance's contribution to the national exchequer by way of various direct and indirect taxes increased 38.8% to 188,012 crores. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. A total investment of 2 lakh crore rupees. Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. We will use our combined wireless and wireline assets to blanket the 3.3 million square kilometers of India's landmass with fiber quality broadband, connecting even those parts of the country where thus far satellite technology was considered the only option for connectivity. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. वेर्णा आनी लाटंबारचे वसणुको केंद्राचे गतीशक्ती सकल डेव्हलप करपाचो आयडीसीचो प्लान. गतीशक्ती सकल रस्तो, उदक आनी हेर इन्फ्रा उदरगत करतले म्हूण चेअरमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड सांगतात. वेर्णा SEZच्या 5 लाख चौखण मीटर जमनीची पावणी जातली.
मध्य प्रदेशाचो कोळशाचो ब्लॉक गोंय सरकाराच्या हातांतल्यान गेलो. सध्या गोंयांक एकूय कोल ब्लॉक ना. Gati Shakticher, we have taken proposals and part projects we plan taking infrastructure, like for example Latam Barse, then Verna, concentrating on 2 IDCs estates like Verna and Latam Barse. There are more takers for both. Infrastructure, roads, raw water, purified water, as well as internet and all those facilities, and more so connectivity. Roads munta sarke gorjeche. Everywhere we go, there are complaints that roads are bad. So we are paying attention to that. So works will be tendered, and whatever we can get help from the central government on Gati Shakti, we are going to take up projects on Gati Shakti. We have already the first phase auction, all allotments. 15 successful bidders of the last auction were given allotment orders also. In the government, the plots which were given for employees also, even that we have taken up. Government has given already approval for clearing those files. But revenue to the IDC is the utmost. Care will be taken to see that what is due to the corporation, there is no compromise, including interest and including penalties and sogle. Coal block as a issue, coal block, it was, I forgot to mention. Coal block as a issue, coal, we have, whatever coal was allotted for Goa, we don't have it anymore, it's gone. Madhya Pradesh allotment also is lost. I mean, we don't have it. Now we have a proposal where we are putting it to the government, where if government approval is there, we will tell you that too for trading. But then we can't discuss anything because modalities, because we have got no mandate. That's what. So we can't discuss now because we have no mandate. If government gives us approval, then we will tell you. So there is no coal block. There is no coal block. दोन दीस आमदाराचे ट्रेनिंगेचेर कितलो खर्च जाला ताची म्हायती सरकार दिना म्हूण गोंय विधिमंडळ सचिव फर्स्ट अपिलेट ऑथॉरिटी नम्रता उल्मना मुखार आयरिसान घाल्ली अपील भायर मारली. विशेषाधिकार भंगाचे रजाव दिवन तिणें अर्ज भायर मारला. असलीच म्हायती 2012 मागिल्ली तेन्ना खंय आयरिशाक दिल्ली. आयरिश म्हायती आयुक्ता मुखार चल्लो. She has, in her order, admitted that the rules of business of the Legislative Assembly, as stated by me in my appeal, have never been notified. At least she has agreed to that. Now, in which way would I be pressurizing the Speaker or interfering with the functioning of the House? This is a finding which she has come to is very strange, because the RTI Act was enacted for transparency in governance, so that there is transparency and we come to know everything that the government or government institutions do. So the Goa Legislative Assembly, Goa Legislature Secretariat comes within the purview of the RTI Act. There is a PIO appointed, there is a first appellate authority appointed. So this whole thing is to deny information which is not permissible in terms of the RTI Act. So now against this order, I would prefer an appeal immediately before the State Information Commission and let the State Information Commission decide. Because similar information sought by me regarding the training session held for MLAs in 2012, the complete information was furnished to me in 2012. Today I have passed an order dismissing his appeal, and I have given a copy of the order so that you can see the findings, what I have done in this order, and his appeal has been dismissed. I have followed all the constitutional provisions as well as the Goa Legislative Assembly rules. As per IRIT, he told that 2012 the Assembly has given their details of the 2012. Tenna कितें जालें आतां there is a breach of privilege. That is why I have followed the constitution and I have taken this decision.
आधुनिक तंत्रज्ञान घेऊन फुडें सरल्यारूच शेतकार तग धरूंक शकतात. ड्रोन स्प्रिंकलर म्हारग आसले तरी सरकार फुडें शेतकारांक सबसिडी दितलो. शेतकारांनी ही पद्दत उजार करची म्हूण शेतकी खात्याचो उलो. शेतकी खातें डॉन बॉस्को गोंय आनी चिचिणी एग्रीकल्चरिस्ट क्लबान गोंयांत पयलोच एग्री ड्रोन लॉन्च केलो. ड्रोना वरवीं खंय सारें वखद इबाडचें ना, वेळूय साल्वार जातलो. ड्रोन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑर्गॅनिक फार्मिंग. कित्याक पेस्टिसायड केमिकल पासून तर मारलें जाल्यार तें जमनीक वचना, जमीन पियेना, तें फक्त पानांचेर उरता आनी झाड तें ओडून घेता आनी अशे तरेन ते पेस्टिसायडाचो आनी युरिया जे मारता ताचो 100% एफिशियन्सी फायदो जाता. आमचो गोंय सरकार शेतकी खातें वेगवेगळ्या मेकनायझेशनाक आदार दिता. दर एक मशिनरीक आमी आदार दिता. 50% to 75% सबसिडी. ड्रोनाकूय आमची सबसिडी 40% सबसिडी भारत सरकाराची आसा. पूण जे लोक भाड्यानी घेतात तांकां थ्रू आवर डिपार्टमेंट तशेंच आमचे सर्वीस प्रोवायडर आसात तांचे मार्फत तांकां 50% हायर चार्जिसाचेर सबसिडी दिता. You save again on fertilizers. Fertilizers will drop to half the use of fertilizers. Instead of using 10 tons, we'll be using 5 tons. And then the absorption of the fertilizer will take place straight from the leaves. Of course, it's costly, the drone. The government is surely working on subsidizing it to 50% for the farmers across Goa. And this is the way to move forward. The cost of the drone is 10,37,000. Cost of training a pilot is 65,000. You have to do it because this is as good as flying a plane. Now the farmer, what we are going to charge, we have fixed a rate of 60 paise per square meter. And Don Bosco is offering a 30% subsidy at the moment till the government offers the 50% subsidy. To get police clearance, okay, and you can fly in the green zone only. आम्ही मुखार एक कॅम्प करपाचे आसात. एग्रीकल्चर ऑफिसर WRD सगळ्यांक घेऊन. चिरेखणी रेंवेचो धंदो सरकारान रेग्युलरायज करचो. सरकाराक येणावळी येतली. खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्याचेर सरकाराचेर दाग उरचो ना. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयला. ताणें खंय हो प्रस्ताव फाटल्या अधिवेशनांतय घाल्लो. 4 दिसां फाटीं मया नारव्या मार्गावेल्या कावळे रानार कोमुंदादीचे जमनीत चिरेखणीर मायनिंग खात्यान धाड घाल्ली. ते फाटभुंयेर प्रेमेंद्रान मायनर मिनरलांचो इशू काडला. गेल्ल्या सेशनान जाल्ल्या असेंब्लीच्या सेशनान जाल्ल्या विधानसभेन हांवें एक सरकाराक विनंती केल्ली, जे मायनर ओर्स आहा, उदाहरणार्थ चिरे किंवा रेती हेजे जे उत्खनन जाता हे लिगलायज करचें असे हांवें प्रस्ताव मांडलो सरकारा कडेन. आनी सरकारान जर हे जर मान्य केलें जाल्यार आयज अशें दिसता की खंयचेच सरकारी यंत्रणेक ह्या गोश्टीन दाग लागचो ना. आनी दुसरें म्हणजे गव्हर्मेंट जे ऑफिशियल आहा तांकां ब्लेमूय जावचें ना. आनी लोकांची जे गरजो आहा, लोकांची जी गरज आसता, चिरे जाय पडटा, रेवूय जाय पडटा, ही गरजूय भागतली. सरकाराक भितून रेवेन्यूय येतलो आनी एम्प्लॉयमेंटूय मेन म्हणजे जनरेट जातलें. म्हणून हेजेर सरकारान प्रामुख्यान विचार करचो अशें आयज म्हाका सगळ्यांक दिसता. मिनिमम वेज वाड चवथीची दिवाळेचेर धुकल्ली. कामगारांक चवथ ते दिवाळे मजगतीं इन्क्रिमेंट मेळटलो म्हणून श्रम मंत्री बाबूश आतां सांगता. कामगारांचो कमीत कमी दिसवडो वाडोवपाचें उतर खंय ताका मुख्यमंत्र्यान दिलां. आज बसका जाली. फुडले 15शीं दिसवड्याची वाड थारावन अधिसुचोवणी काडटले म्हणून बाबूश उलोवन दाखयता. So now what has happened? So within another 15 days time, CM told us to give the full details and what is the increment and what we are going to give as far as the minimum wages. सर फाटले सांग तुमी म्हटलेले की चवथी पयली लेबर. पण मातशे 15 दिसांनी मातशे डिले जाले विदिन 15 days time because what happened, we should make assessment of the industry also and the other government staff also which are there on daily basis. So basically it impacts the government also and the industries also. So accordingly CM said to issue the notification and show him the notification. So within 15 days time the notification will come. पण CM agree आला वेज वाडपाक. Wages what CM has agreed. How much it could be, sir? No, I cannot tell you right now. Sir, we need to see. Sir, if I tell you now and then after to be all turmoil among the industry only. सर आनी एक की थोडी इंडस्ट्री आशिल्ली ते म्हणटा की पॉसिबल ना म्हण वेज वाडोवपा खातीर बिकॉज ऑफ लेबर इशू आनी कितें खातीर. ना तो कांय ना. इन्क्रिमेंट जातलेच ते इन 15-20 days time.
सो आनी एक नेक्स्ट मंथाक सगळ्याची वेज वाडटले. So now we can say in between Ganesh and Diwali. आतां आर्च बिशप फिलीप नेरीक कार्डिनल फेर्रांव म्हणून मान. आध्यात्मीक प्रवासांत दिल्ल्या आदारा खातीर कार्डिनल फेर्रांवान गोंयकारांचे उपकार मानले. हो संदेश ताणें प्रुडंटा वरवीं गोंयकारांक धाडला. ताका दिल्ली नवी जबाबदारी बरे तरेन चालीक लावप शक्य जावची म्हूण गोंयकारांनी आपल्या खातीर प्रार्थना करची म्हूण कार्डिनल फेर्रांवाची मागणी. All my dear friends in Goa, I have accepted this responsibility as a cardinal from the hands of our beloved Pope Francis in a spirit of humble service. I would like to thank all the members of the Catholic community in Goa for having supported me all through in the exercise of my ministry as a bishop, and I count on the support of your valuable prayers so that I may be able to respond to the new challenges that this responsibility as a cardinal will bring to my priestly ministry. I pray that God may bless all the members of the Catholic Church in Goa. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.